मोगाळ भाव भयणीनो आनी मोगाळच्या भुरग्यांनो, व्हरतो दीस तुमकां मागता आसतना सर्वेस्परची विस्टन आशिर्वादां मिसाच्या बलिदाना वेळार तुमचे तो यथेश्ट मापान वचून दी. सर आमी देवाक लागीं सरूंक जाय जाल्यार बरेंपण तो दिवन दी. देवाक कारखान दिवया, देवाचो उपकार बावड्या. असले परत आमकां देवाक लागीं सरूंक दिल्लें हें वर्तें योजन आमी कार्यरुपी करून घेता आसतना पवित्र इंदाच्या नांवी मिसाचें बलिदान माय मोगान आतां आमी आराम करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त दय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एक सुरे आमी जियोंक साध्य ना. नो मॅन एज एन आयलँड म्हणटा. कित्याक आमी हेरां सांगता जियोंक जाय. हेरां सांगता जियेत आसतना आमचो संबंध आमी व्यक्त करता. ह्या संबंधाद्वारे आमी चड आनी चड मापान आमच्या जिवनांत संतोष भोगता. आज आमच्या कोवीड परिस्थितींत आमची जिवनां पळयलें जाल्यार थोड्यांची जिवनां एकसुरी जाल्यांत, खंतीची जाल्यांत, बेजारांची जाल्यांत, मानसीक असमतोलन तांचे थंय दिसून येता. कित्याक ही परिस्थिती खंयच्या रितीर आमी काण घेवची म्हण कळीत नासल्या वेळार आनी आमचो संबंध देवातय धर्मस्थ मापान एकवटान जियेनातल्यार आमकां कश्ट भोगतालेच. त्या देखून स्वामी जेजू म्हणटा, ह्या लोकांक पळयतना म्हाका तांची बिरमोत दिसता. तांकां कोणूच ना, गोवळी नातल्यो शेळयो तो म्हणटा. तळपटी आमच्या जिवनांत ह्या परिस्थिती देखून आमचे पवित्रपण, आमचे ते स्पिरिच्युअलिटी आनी आमची ती समर्थ, आमचो पावट एका रितीन दंडळ्ळा जावंक पुरो. ह्या देखून आमी आज जायते कश्ट येता. एखाद्या वेळा आमचो भावार्थ त्या देवा थंय वर्त्या तरान आमी जियेता. कुटुंब आमचें बऱ्या तरान आमी मांडून हाडटा आनी भावार्थच आमच्या कुटुंबाचें पाळणें जालें तर खंडीत जावन आमची कुटुंबां बऱ्या तरान जियेतालीं. एकसुरपण आमकां दोसचें ना. मानसीक असमतोलन आमचे थंय दिसून येवचें ना. कित्याक आमचो संबंध देवाक लागशिल्लो जाल्लो जावन आसा आनी त्या देवा सांगात आमी जियेत आसतना आमच्या मोगाच्या मनशा सांगात आमी एक जावन जियोंक शकता. आज आमी सिंपडल्या तर जायते भाव भयणी ह्या पवित्र सभेच्या भावार्थांत सुकल्यांतर देवा लागीं आमी मागया तांकां पाटी आपण हाडसोम्या. तांकां त्या भावार्थाचे तेणें चड आनी चड मापान तुवें दिल्लें फुकडान घेतलें जाल्यार परत आपणावंक जाय जाली कृपा तांकां दी म्हूण मागता आसतना ह्या मिसाच्या बलिदानांत सर पिडेंत वळवळच्या बसत आमी मागया. नानंत तरेच्या पिडेंत वळवळची भुरगीं आसात.
हांच्या खातीर आमी मागता आसतना आमी ताच्या बलिदानांत एक जावन जियोंक आमी प्रयत्न करुया. आमची काळजां मनां आमी देवाक समर्पीत करून आमच्या पातकांची दुखदन सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचरून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदर बरें जाणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बगेर सदांच संवकार मेरेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवालागी विनतिकात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पददा देव आमची काकूत करो, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत महिमा देवाकून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्वदेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिनवासा तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता. सोमिया जेजू जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थया. खणवळ्या बापा तुझ्या मोगाळ भुरग्यांचे दाळ दिश्ट घाल. तुझ्या कृपेच्या देण्याने तांकां अधिकाधिक बळ बोवाळटान भरोशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या आज्ञा सदांच पाळोवंक तांकां तीर आनी जागृत करून दवर. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुताचे जो क्रिस्त वरवीं तो करो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जेरोमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. म्हज्या सरवचो हिंड होगडायतात आनी शिंपडायतात त्या गवळ्याचे काटा उलयता तो सरेस्पर. देखून म्हजे परजेक चलयता त्या गवळ्या विशीं
सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, तुमी म्हजो हिंड शिंपडायला आनी ताका पयस धांवडयला. तुमी ताचो सांबाळ करूंक ना. देखून हांव तुमच्या वायट कारणांचें फारीकपण घेतलो, उलयता तो सर्वेस्पर. पूण ज्या देशांनी हांवें म्हज्या हिंडाक धांवडयलां त्या सगळ्या देशांत हांव म्हज्या हिंडांतल्या उरिल्ल्या बकऱ्यांक एकठांय करतलो आनी तांकां तांच्या सरोवराच्या मैदानार परतून हाडटलो. ते सुफोल जातले आनी तांच्या संख्या वाडटली. तांकां सोरोवंक आनी गोवळ्यांक उपजयतलो आनी ते केदींच भिवचे नात वा आकांतांत भरचे नात. तांचे मदलो एक पर्यंत सुकोन वेसो ना, उलयता तो सर्वेस्पर. पळया येतले दीस, उलयता तो सर्वेस्पर, आनी त्या दिसांनी हांव दाविदाक एक प्रामाणीक कोंबरी उपजयतलो. तो खरो राय कसो शेणेपणान राज चलयतलो आनी देशांत न्यायनीत सांबाळटलो. त्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी इस्रायल सुरक्षीत वस्ती करतलो. सर्वेस्पर आमची नीत ह्या नांवान ताका आपयतली. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पर म्हजो गोवळी, कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पर म्हजो गोवळी, कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पर म्हजो गोवळी, कांयच म्हाका उणेना. पासवो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका वेशेव दिता. निशांत उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. सर्वेस्पर म्हजो गोवळी, कांयच म्हाका उणेना. आपल्या नांवासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुंयारांतल्यान हांव चलतांतरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दिता. सर्वेस्पर म्हजो गोवळी, कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पर म्हजो गोवळी, कांयच म्हाका उणेना. सांब पावलून एपेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, पूण तवळ पयस आसल्यार तुमकां आतां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ताच्या रक्ता मारिफात लागीं हाडल्यांत. क्रिस्त आमची आनी तुमची शाती, आमकां जुदेवांक आनी तुमकां हेर जातींच्या एकवटायली ताणेंच. आमकां वेगवेगळी खर्ण आमचे मदें उबारिल्लो दुस्मानकायेचो पागोर आपल्याच रक्ता मासान ताणें कोसोवन गेला आनी जुदेवांचे धर्मशास्त्र ताच्या विधी आनी नियमा समेत ताणें रद्द केला. अशें दोन लोकांतावन आपणा थंय एक नवी परजा रचून ताणें शांती स्थापन केली. कुर्सार मरून आमचे मदलो द्वेश ताणें नाश केल्ले वरवीं
दोन जनांगाक एकच कुडींत एकवटावन परत्यान देवा थंय ताणें हाडन पायल्यांत. अशें क्रिस्तान येवन सगळ्यांक शांतीची सुवार्ता परगट केली. देवातान पयस आसलेल्या हेर जातींच्या तुमकां आनी ताका लागीं म्हूण आशिल्ल्या आमकां क्रिस्ता मारिफात आमी तुमी एक पवित्र आत्म्या वरवीं बापा समोर वेची योग्यता जोडून घेतल्या. देवाचें उतार हें. देवाचें उपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. मुझे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्काप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. आतां दम दोतोर जेजू सरसी पाटी आयले आनी आपणें केल्लें आनी शिकयलें सगळें तांणी ताका कळयलें. तवळ ताणें ताचे लागीं म्हळें, तुमी तुमचेंतल्याक एक वरे विंगड सुवाते घेया आनी थंय थोडो वेळ विशेव घेया. कित्याक इतलो लोक येतालो वेतालो की जेजूक आनी ताच्या सिसांक जेवंक सयत पुरसत मेळनातली. आनी ते मातशेवार सोडून तांचे इतल्याक एक सुरे सुवातेक गेले. पूण ते वेतात तें पळयोवन सबार आनी थंय खंय वेतात म्हूण पारकिलें. देखून शार आतावन पांय वाटेन त्या सुवातेक ते धांवून गेले आनी जेजू आनी ताच्या शिसांच्या पयलें वचून थंय ते पावले. अशें माचवा वयलो सकला देंवतना जेजून व्हड एक लोकां जमो पळयलो. गवळीन घातलेल्या बकऱ्यां बरें ते आसले देखून ताचें काळीज मोवाळ्ळें आनी तांकां तो जायतें शिकोवंक लागलो. जेजूचें शुभ वर्तमान हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन आनी मोगाळ भुरग्यानो. एक राय आपल्या आस्थानांत आसलेल्या सगळ्यांकी बऱ्या तरान काम करूंक उलो दिता आनी तांची कामां तांणी येवन राय म्हाका सांगता आसतना थोड्यांची कामां तो मेस्वाना आनी थोड्यांच्या कामांत ताका जायते मेस्वणी येता आनी तो तांकां शबासगिरी दाखयता. तांच्या पैकी एकलो ताचो मोगाचो जायतें काम करचो, कळमीत नासतना स्वार्थ लेखी नासतना निस्वार्थी सेवा दिवचो एक मंत्री आसलो. ताका तो म्हणटा, तुजी सेवा तुजें काम हांव मेस्वाला. ह्या कामां देखून तुवें जायत्या जाणांक बरें केलां. ह्या देखून तुका हांव एक इनाम दिवंक चिंता आनी तें इनाम जावन आसा भांगाराची एक कातर. आनी ह्या वेळार तो मंत्री म्हणा लागलो, राया इनामाची म्हाका गरज ना. जें कितें हांव करता तें देवान म्हाका बरें केलां आनी देवान म्हाका जायते बरी भलायकी दिल्या. देवान उदंड मापान म्हज्या वेताच्या आशिर्वादाचो शिवर वतला. त्या देखून हांव हें बरेंपण करतां. तुज्या इनामाची म्हाका गरज दिसना. पूण राय म्हणा लागलो, तुवें इतलें बरें काम करतना म्हजें इनाम खंयचें व्हडलें तें. त्या देखून घे ही भांगाराची कातर. आनी त्या वेळार मंत्री म्हणा लागलो, राया तूं म्हाका इनाम दिता जाल्यार हांव घेतां, पूण म्हाका कातर नाका. रायाक एक मिस्तेरशें दिसलें. कित्याक कित्याक कातर नाका म्हूण सांगता काय. आनी रायान ताका विचारलें, तुका कित्याक कातर नाका आनी कितें जाय. तर तो म्हणा लागलो, राया म्हाका एक सुवी दी. आनी राय म्हणा लागलो, सुवी इतली ल्हानशी. त्या भांगाराची सुवी हांवें दिली जाल्यार तातूंत तुका कितें मेळटलें. इतली व्हड भांगाराची कातर व्हरचें बरें न्ही गी. आनी त्या वेळार तो मंत्री म्हणा लागलो, राया
म्हाका कातरन विंगड करूंक नाका, म्हाका विंगड जाल्लें सिवोंक जाय आनी एक करूंक जाय. त्या देखून हांव तुजे कडेन सुवी इसारतां आनी ह्या सुवेक सूत घालन, कितें सक्कडी तें विंगड जालां तें हांव सिवतालो आनी एक करतालो. आज आमी पळयलें जाल्यार मगाच्या भाव भयणीनो, कोरोना पिडा, जायते आघात, जायत्या आंकात लॉकडावन, क्वॉरंटायन म्हणून आमची परिस्थिती मस्त बिगडल्या. वास्तवीक तरान आमी चिक्कें गुंडाय कसोन पळयलें जाल्यार जायते मनशांक कश्ट जातात. आमीच आमच्या संवसारांत आसा तर आमकां कांयच कळना, कित्याक मजेत कश्ट व्हडले म्हूण आमी चिंता. पूण चिक्कें बसून तांकां आयकलें जाल्यार कळटा. हांव जायत्या लोकांक आयकतां आनी तांची परिस्थिती आयकत आसतना हेच जेजूची उतरां म्हाका उडासा घेवची आसात. गवळीनांतल्या बकऱ्या बरी ते आसात, आदार दिवंक कोणूच ना. ह्या देखून जायतें काळीज मोवाळटा. भुरग्यांक पळयत आसतना फाटीं धाडूंक मोन येना, ताच्या बदलाक कितें म्हणी मजा तांकी प्रमाणे तांकां आयकोन तांकां थोडी सलाह दिवन तांची परिस्थिती बरी करया म्हूण बगता. जेजूचें काळीज मोवाळ्ळें. इतली परिस्थिती आज पळयता आमी, जायतो लोक कश्ट जाता. पिडेन जावंक पुरो, आर्थीक समस्यान जावंक पुरो, कामां नासतना जावंक पुरो, हेर वस्तूंनी जावंक पुरो, लोक कश्ट जाता आनी लोक वळवळटा. लोकांक जाय पुरतें ना अशें आसता. तांणी कोणा कडेन वचोन सांगचें? हर एकले म्हणटा म्हजी परिस्थिती तशीच, तुज्या पर्यंत म्हजी परिस्थिती आसा तरी थोड्यो फावटी आमी ते स्वार्थ दाखोवन आमी म्हणटा म्हजी परिस्थिती कांय बरी आसा म्हूण तूं चिंती नाका. जावंक पुरो तुजें तें जायतें आसा जाल्यार तुजें तें उदारपण ना, तुजी परिस्थिती तित्त म्हूण येत. कित्याक जायते फावटी आमी चिंतिना कितलें बरेंपण देवान आमकां दिलां, इतलें बरेंपणान आमी राखलां. हांव केदां म्हणटा देवान आज आमकां राखलां तर एका बऱ्या कामा खातीर राखलां. हांवें एक ल्हान वॉट्सॅपार एक व्हिडियो पळयलो जावन आसा. थंय ते उलोवपी म्हणटा आज संवसारांत व्हडले व्हडले वस्तू, व्हडले व्हडले जिवी म्हळ्यार डायनोसॉरास कितल्याकी मिलियन वर्सां जियेल्ल्यो, तांणी जायते हेरां वयर संहार केल्लो, हेरांक जायते कश्ट दिल्ले. ह्या देखून तसले जिवी आज आमच्या प्रकृतीन नात. प्रकृती कोण सक्कडी बरी कामां करिनात गे, तांचें एलिमिनेशन ताचेंतल्या करता म्हणटा ती. आनी अशें म्हणटाना ती म्हणटा आमी आसा आमचें पवित्रपण, आमचो भावार्थ आसा हेरांक पावोवंक, हेरांच्या गरजांनी आमी तांकां जाय जालो सांगात दिवंक, मात न्ही तांच्या कश्टांनी आमी थोडें आयकोंक. आज आयकोवची बारी उणी जाल्यान, उलोवची चड जाल्यान. कित्याक सगळ्यांक आमकां सांगूंक जाय, कोणाकी आमकां आयकोंक नाका. मोगाचें न्हू, आमी चिक्कें बसून आयकत जाय. कित्याक आयकत आसतना तेंची एक हिलींग म्हणटा आमी, तेंचो एक तांचे सगळे कुडीचें दूख, त्या जिवाची दूख, गायेल्लें तें काळीज हळू जावंक तांकां मेळचो एक अवकाश. आमी थोडो वेळ दी जाय. तो वो म्हूण आमी पळोवचें न्हय, हर एक लागीं आमचो वेळ आमी दी जाय. हर एक लागीं आमी वेळ दिल्यार आमकां पावता की खंडीत जावन पावता. आज आमी आधुनीक काळार आसतना जायते मिशिनरी आमचे सांगात आसा, जायते आमची कामां वेगळी वेगळी जातात. आनी अशें वेगळी जातना उरलो वेळ आमी खंय घालता? आज पळयात तुमी, सगळ्यांनी म्हणजे हांव बिजी, म्हाका टायम ना, हांव बिजी. खंयच्यान बिजी? मोबायलार, लॅपटॉपार, टीव्हीर बिजी न्ही. तो एकामेका कडेन उलोवन आज आमची परिस्थिती आनी आज आमचे थंय जायत्यो समस्या उपजल्यात तरी आमी एकामेका कडेन उलयना, एकामेकाक सांगात दिना, एकामेकाक आयकना. हेरांनी सांगलें आमी आयकत आसतना जायते फावटी बरेंपण जाता. मोगाचें न्हू, त्या देखून जेजू म्हणटा गवळीनांतल्या बकऱ्यां बरी ताचो हिंड जावन आसा. आज आमची परिस्थिती अशी आसतना हांवें आनी तुमी कितें करयत? पळय आज परिस्थिती, जायते जाणांक हे लॉकडावना वेळार आमी कितल्या जाणांनी आमचो भावार्थ आनीक घट केला, कितल्या जाणांनी आमी वचोन आमचें पवित्रपण सांबाळ्ळां, आमची आत्मीकताय ह्या आत्मीक जिवान आनीक उंचल्या मट्टाक गेला. आमकां आज आमी आयकोंक मेळटा, पेरंट्स येवन सांगतात, घरचे आवय बापायन सांगतात, मोबायलार ते एक जातात. फादर जायत्या जाणांनी आज आमी घेतला सांगात मोबायलाचो, आनी ह्या मोबायला देखून आमी देवाचो सांगात सोडून सोडला. त्या देखून आज जायत्या जाणां डिप्रेशन, जायत्या जाणां एंग्जायटी, जायत्या जाणांचे
हरद्यांत ह्या काळजांत एका तरेचे बे जायत्या जाणांचे मानसीक असमतोलान एकामेकाडे उलयनात चलतात. म्हज्या लागीं येतना हांव पळयतां बिरमोत दिसता. ल्हान चेरके भुरगे चेडवां भुरगीं हाच तांचे मानसीक असमतोलान ताणें होगडोन घेतलां तर आमचें कनेक्टिविटी चुकलां. वी आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द लॉर्ड. आमी मोबायल लँग्वेजीर उलोवचें जाल्यार कनेक्शन टावर एंटेना हें चुकलां. तें आमचें कनेक्शन चुकलां. त्या देखून सगळे आमी त्या मोबायलांत मेतेर जावन देवाच्या उतराचेर आमकां गमान ना. त्या आत्मिकतेत आमच्या गमान ना. आत्मीक संगतींनी आमी चड गमान दिवना. ताच्या बदलाक आमकां जाय दुसरेच विशय. आनी अशें केल्ल्या देखून आमी संपूर्ण तरान देवातावन पयस वता. तर आमी कितें करीत जाय? आमी आमचें कनेक्शन फाटीं हाडीत जाय. आमी मोबायलान सांगता नेटवर्क डिस्कनेक्ट जालें पूण देवाचें कनेक्शन केदाळे डिस्कनेक्ट जायना. आमकां दडबडी ह्या संवसारान डिस्कनेक्ट जावंक लागता आसतलें पूण देवाच्या त्या आत्मीक जिणयेंत डिस्कनेक्ट म्हणलें ना. आमचें देवाचें टावर केदाळय ऑन आसता आनी तें टावर जावन आसा मागणें. ह्या मागण्यांत आमी देवा लागीं एक जाय. देवाच्या उतरांत आमी एक जाय. कितें आमकां मेळटलें तें देवूच दिता. तें समाधान, तेंच बरेंपण, तेंच संतोश, तीच उर्बा, तो स्वरूप तुज्या जिवनांत सवकासाय. संपूर्ण तरान तुजें जिवन बरें जायचें जाल्यार एकलो व्हरतो बरोवपी म्हणटा तुवें दोळे धांपता आसतना शांत वातावरण तुज्या मुखार उपसून येत जाय. आज आमी दोळे धांपून देवाचो उगडास करता. कितल्या जाणांच्या दोळ्या मुखार शांत वातावरण येतलें. ह्या कितल्या जाणांच्या दोळ्या मुखार नाका जाल्यार विविध समस्या येतलो आमी पळोवचें गरजेचें. तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो कनेक्ट करया पाटी आमी जेजू लागीं. आमी भावार्थान दंडळ्या तर आमी पयस गेल्या तर परत आमी जेजू लागीं या आनी म्हणया सम्या आमची कनेक्टिविटी तुजे कडेन. तुज्या विरोध तुज्या सवें आमी सदांच आसतल्या. तुज्या विणे आमी निर्पळ जातल्या. आमच्या जिवनांत ती मोवळाय, तो संतोश, तो मोग, ती दायळाय, ती कणवळाय ना तर आमी मनीस जावन कितें फायदो मोगाच्या भावा आनी भयणी. आमी सगळ्यांक मोवळायन लेखूंक जाय. जेजूचें काळीज आमचें जावं दी. तेंच मोवळ्यान भरलेलें काळीज हेरांच्या गरजांक पावोवंक जाय जाली बरी उर्बा आमकां मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. आमेन. एका निजा देवा ते आमचो भावार्थ जे उणेपण आमी बगलाव तर परत तो घट करूंक आनी गुंडाय उरोवंक जाय जाल्यार कृपा मागता आसतना भावार्थाची उसाळणी आमी करुया. सत्मंता देवाक सर्वधरा बापा सर्गांनी तुमच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पयत आत्म्यारे गर्भेत सांबाळलो आमकां मरयेतावन जल्मलो 5 पयतकाल ताणें कस सोंसले ताका कुर्सा जडलो तो मेलो आनी ताका नेके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्लो परतून जिवान जालो सर्गार चडलो सपदरा त्या बाबाच्या उज्या बसला थंय जिवांनी मेल्यांची मनसूब करूंक येतालो. सत्मंता पयत आत्म्या कातोलीक पयस सभे भक्तांचो एकठार फातकांचें भक्षणे कुडीचें जिवानपण सश्टांचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो देवा सांगात आमी आसतना ताचे सांगात कनेक्टेड आसतना सगळें आमचें नेटवर्क बरें चलता. त्या देखून त्या सुवर त्या मोगांत ताच्या मोवळायक आमची प्रार्थना आमी लागू करुया. बापा जेजूच्या मिसावांत वावर करच्या पाप साहेब गोवळी बाप याजक आनी धार्मिकांनी संवसारी संगतेक सडीत गमान दिनासतना जेजूच्या सतसो संदेश धैर्यान प्रसारूंक तांकां तुजी सकत जाणवाय आनी सांगातपण दी म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या देशांत सताचें राज येवं. गरजेवंतां अल्पसंख्याक आनी दुबळ्यांचो हुस्को सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकीय मुखेल्यांनी समजून तांच्या गरजांक पावोवंक तांची काळजामनां उजवाडाय म्हूण मागता. बाबा आमचें मागणें आयक. देवसराच्या पासांत पडोवन कश्टांच्या वायट सवयींचे गुलाम जावन आसच्या सोमेस्तांनी जेजूचो संदेश घेवन सुडका जोडीशें कर.
तुजे सक्तेन आनी तुज्या विसरलेल्यांच्या मिसा वावरान संवसारांतली सर वायट सकत नाश कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेंतल्या युवा जाणांक भुरग्यांक प्रायवंतांक आनी पिडेस्तांक तूं राख आनी सांबाळ. तांकां सर्वांक बरी भलायकी लाभय. जेजूचो सतसो संदेश तांणी सदांच जिवंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जालेल्या आम्हा सर्वांक तुज्या पुताच्या नांवान राखून व्हर. आमी सर्वांनी आमच्या बेसा प्रमाणे विस्वासीपणान जिवंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. प्रत्येक तरान आज आमी मागता सर राजखार बऱ्या पासत तांणी घेवचे हर एक निर्धार लोकांच्या बरेपणा खातीर जावं दी. तांचे स्वार्थ लेखी नासतना निस्वार्थीपणान वरच्या परचेची सेवा करूंक जाय जाल्यार बरें मन तांकां दी. चड आनी चड मापान ह्या संवसाराचे दाड गेल्या पिडेंत संपूर्ण तरान आमी भायर येवंक आनी ती पिडा आमचे तन पाश्यार जावंक आनी बरी भलायकी हर एका भुरग्याक मेळच्या खातीर ह्या वेळा आमी मागता. सर्वेस्परा आमच्या मंगळा बापा तुजो हात विस्तर आम्हा सर्वांचेर. कशें तुवें सांगिल्लें जावन आसा म्हजे पाकाटे तुमचे वयर हांव विस्तरून तुमकां हांव आदार दितालो. तुमची राखण हांव करतालो. तेच प्रमाणे आमची राखण कर सम्या. सगळ्या वायट विज्ञानले पिडे शिडेंतले आमकां निवाव. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. लायलाव स्वीकार कर बापा. वैंडकांचो हाड नायल्याव स्वीकार कर बापा. आमकां साज भेटयता स्वीकार कर बापा. पावन कर दयाळ मोगाळ बाबा. स्वीकार कर काणीक मोगाची. ओत आमचेर कुर्बेशी व दैवीक देणी सर्गीची. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदार त्या बापा मानता तसलें जा म्हणो मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आदी म्हाका वेगळो बळयो तुका भेटोवंक तुज्या परचे तुवें परमयलें. त्या सगळ्या आतां संपोवन जेवच्या एकाच बलिदानान तुवें संपूर्ण पावयलोय. तस जेस ह्या जहाज आमी तुका भक्तेन ओपता तो दायेन तो मानून घे. आनी जशें परवी आबेलाच्या देण्याचे तुवें आशिर्वाद घालोय तशें जाता आमचे जण एकल्यान केल्ले भेटोवणी पवित्र कर आनी ती समेस्त जे सोडवणी फायद्याची जावं दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजावो बारोया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा देन वासोया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्पद आनी ससनाच्या देवा सर काळे आनी सतय आमी तुका तीन वासोंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या नांव शब्दरे तुवें सगळें रस्त आसतना मनशा तुज्या मोगाचे भुरगे गेलीं तांच्या वर्त्या मोगा खातीर तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारांत धाडलेलोय
आणि त्याच्यावर त्या बलिदानावर नवे जिवीत आमकां दिले. त्या संतोच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गींचो सदळबळ निरंतर गायता तुझे मुखार. Povi दरबारांचो सर्वेस परतो सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा उंचगी तुका सर्गे तुका ओ सर्गे तुका सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय 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 जय. ओ सर्गे तुका ओ सर्गे तुका ओ सर्गे तुका बापा, खरंच तू पवित्र, तून सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून देणे पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आणि रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें आपल्या पवित्रताने उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परिचवण सतत ताणें घाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें, ही तुमी समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्याणी सश्टी कळचें रगत पातकाचे बोगसाणे मेळच्या तुमचे बसत आणि समेस्त मनशां बसत हें वावरतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. What does a good purgatoria? Gesù melo, Gesù जीवन झाला, Gesù नव्यान येतलो. बापा, जेच्या मरणासाने पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास काडटा आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडोवचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कूड आनी रगत सेवतलो आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या बगेन बाप्पा, पेद्रू पावल आमच्या गोळी बाप्पा, सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीचे काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगते मेल्या समेस्तांक तुजे परचळीत मुखामळ पळोवंक पावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर पण आमी मागता. हांव कार मरे देवाचे मागीर सांगती भगेन दोन ताणें तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर आसीच्या सम फ्रांसीस, सम पाद्र पियो, सम आंतोनी बरोबर ससण्याच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्याचे जोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सदांच जेजू सांगता एक जावं जियोंक देवाच्या कनेक्टिविटींत सदांच आमी आसूंक जाय जाल्यार वर्तें प्रार्थना जेजून आमकां शिकयलां तें प्रार्थना भक्तीन सांगता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यां पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवा. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवा. दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी. सर्गींच्या मागण्यांच्या सडोंदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान त्रेकतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटे आनी सराकादांतले वाठय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या दम दिता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समेजोचे शांती समाधान माया मोग सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. मोग आसो आनी संतोषाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. मोगाच्या भावना भयणीन आनी मोगाळ भुरग्यानो पळय आमचो समी जेजू क्रिस्त जिवान जेजू आमकां हर एका गरजांक पावचो, आमच्या संगता मेटाक मेट दिवन चलचो आनी सदांच आमच्या संगता रावचो. हाच्या जेवणाक आपयलेला आमी सर सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुजे कसुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत कोरसो आजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगोवन धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदीकच हांव वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. कडे सरोदी
सोबीत म्हाका राखता तोपान घेवन ताच्या सर्गी बंदराक पायता तुमी म्हजो गोडी कांय ना उणे म्हाका तणासले कडेन सरो दिता म्हाका. सोमी म्हणटा हांव पळय दाराच्या उमरार आसा आनी दारार मारता. म्हजो ताळो आयकून कोण म्हाका दार उक्तें करीत जाल्यार ताच्या घरांत हांव भितर सरतलों, ताच्या सांगाता जेवतलों आनी तोय म्हजे बरोबर जेवणाक बसतलो. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगाचे दिश्ट घाल. सर्गेच्या देण्यान तूं आमकां बरलाय. घरांतले पातके जिबेत ताणूं तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिबीत धरूंक आमकां करपा दी. एकामेकाच्या निस्वार्थी सेवेंत आमी उत्तम तरान जियोंक आनी चड मापान तुका करे सक्सेस आमकां निर्मी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेदा देव बाप आनी पोन आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. एकामेकांत मोमळाची दिश्ट घालूंक वचून येयात. क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गांव संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. हर एक म्हज्या सुख संतोषा सोम्या तुजो सांगात सोदता. हर एक म्हज्या कसांनी दुखार सोम्या तुजो आदार मागता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गांव संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. मोगाळ पुत्रा सोवे हांव क्वार मोरी आशीर्वाद दिवा आमकां. भगवान कुसचे कुरवेन निवारांका आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.